एकंदरीत राजकीय स्थिती आणि सरकारी लेवलाचेर जी अनास्था दिसून येता ती अत्यंत खेददायी अशी अनास्था आसा. योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणून एक भगवद्गीतेन जो श्लोक जो आसा ती थीम आसूंक जाय आशिल्ली खंयच्याय लोकनियुक्त सरकाराची. योगक्षेम म्हणजे योग म्हणजे इन दीस कॉन्टेक्स्ट योग म्हणजे अप्राप्तस्य प्राप्तम म्हणजे लोकांकडे कितें जेन्ना त्या सरकारान दिवंक जाय असो अर्थ जाता. आणि क्षेम इन दीस कॉन्टेक्स्ट इज प्राप्तस्य रक्षणम म्हणजे आमचे कडेन कितें जें आसा ताचें रक्षण करपाचें दायित्व जें आसा तें सरकाराचें आसता. अप्राप्तस्य प्राप्तम म्हणजे आमकां सिटीजन सेंट्रीक गव्हर्नन्स एडमिनिस्ट्रेशन हांचें पीपल फ्रेंडली आसूंक जाय. तें ना सद्या गोव्यान. वॉटर सप्लाय तुमकां सगळ्यांक कल्पना आसतली. म्हादयचो प्रश्न धरून बाकीचोय पाणी टंचायेचो वॉटर स्कॅरसिटीचो प्रश्न जो आसा तो भयंकर आसा. हेल्थ सिस्टम तांच्यांनी प्रोवायड करची पडटा ती जाग्यार सद्या ना. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर ते टेंडरां बी काडटात आनी ताकाच ते विकास म्हणूंक लागले. म्हणजे जितलो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बी बांदतात तितली कमिशनां हांची चड. त्यामुळे गोंयचें सरकार हें सद्य परिस्थितीन लक्ष भ्रश्टतेंतल्यान लक्ष शुन्यते कडेन गेलां अशा प्रकारची विदारक चित्र जें आसा तें सगळ्याक गोंयभर दिसून येता. आजचो प्रश्न जो आसा तो हांवें एक्चुअली 2 वर्सां पयलीं तुमच्याच माध्यमांतल्यान सगळ्यां कडेन मांडिल्लो आनी ताच्या अंतर्गत हांवें विजिलन्स डिपार्टमेंटानूय एक कंप्लेंट केल्ली. तो म्हणजे उदकाच्या स्कॅरसिटीचो प्रश्न. एका वटेन म्हादयचेर कॉम्प्रमायज केला काय कितें सायलंटली हांचें राजकीय वजन वाडपा खातीर म्हणजे राज्य हिता परस पक्षीय हित तांकां व्हडलें जालां काय कितें आनी गोंयची जिवनदायेनी कॉम्प्रमायज केल्या अशा काय कितें अशा प्रकारचें एक प्रश्नचिन्ह. आणि हे सगळे ओगी बसल्यात सगळे सरकारांतले मंत्री संत्री सगळे. त्यामुळे हे अत्यंत वेदनादायी आणि दुर्दैवी अशें चित्र आसा. आज पर्वरी आणि बार्देज वाठारांत एकंदरीत सालिगांव आयलो मतदारसंघ भितर, पर्वरी मतदारसंघ आयलो, म्हापसा मतदारसंघ आयलो. हातूंत जबरदस्त उदकाची टंचाई जाल्या. आमी संघटना म्हणून फाटल्या वर्सा थंयचो इंजिनियर जो आशिल्लो PWDचो ताकाय वचून घेराव घातिल्लो. ताचे कडेन जाब आमी विचारिल्ले. तातूंत हो वॉटर टँकर माफिया जो आसा तो पूर्णपणे सक्रीय आसा पर्वरी क्षेत्रांत. ताच्या अंतर्गत एक 2-3 ज्यो आमी कंप्लेनी हांवें ज्यो केल्ल्यो पर्सनली विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन ताचें कॉग्निजन्स ताणें घेतलें इनवर्ट जाली आनी ताचेर एकूय पान हांचें अजूनय विजिलन्साची चवकशी जी आसा ती अजून सुरू जावंक ना. हें अत्यंत दुर्दैवी आसा. डिस्पायट ऑफ फॉलोअप गोंय भूमी जी आसा ती चारूय वाटेनी इट इज कवर्ड विथ वॉटर आनी अशें आसतनाय उदकाचो प्रश्न सगळ्याक आतां आव वासून उबो रावला. बेजीक एम्युनिटी उदक जें आसा वॉटर सप्लाय ताजे खातीर तें मेळपा खातीर लोकांक पयशे दिवचे पडटा. आतां इतली भयंकर स्थिती ह्या सरकारान हाडल्या. वॉटर टँकर माफिया जे आसा जे सर्वसामान्य जनतेक उदक दिनात. हे हॉटेल लॉबीक सगळ्या डबल आणि 4 टायम्स आणि 5 टायम्स कॉस्टिंग वाडोवन PWDची टेंडरां घेतात आणि ताच्या आधाराचेर हांकां पयशांचो लोकांचो पयसो जो आसा तो गव्हर्नमेंट PWD डिपार्टमेंट हें उधळीत आसा. त्यामुळे ह्या कंप्लेनीच्या तांच्यांनी रायटफूल कॉग्निजन्स घेवचें अशें म्हाजी विजिलन्स म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन तें खातें आसा दक्षता खातें निलेश काब्राल तो उसळटा चड म्हणजे ताजे कडेन वचपाक म्हणजे तो केन्ना कितें म्हणीत तें नेमना. PWD खातें हें भ्रश्टाचार रहीत आसा हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. त्यामुळे स्वार्थ अहंकारम पोषयती अशी स्थिती जाल्या PWD खात्याची. म्हणजे स्वार्थान अहंकाराची अभिव्यक्ती. म्हणजे तूं राजकारणान कित्याक आसा लोकांची सेवा करपाक आसा. तुजें स्वताचें प्रॉपर्टी जमीन जुमलो वाडोवपाक तुना तुवें लोकांची सेवा दिवंक जाय. तुमी बेजीक हे जे आसात मूलभूत गरजो त्यो लोकांच्यो तुमी पूर्ण करूंक जाय अशें सरकाराचें दायित्व आसता. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव परत ही म्हजी विजिलन्सांतली कंप्लेंट जाका 2 वर्सां जालीं आणि एक पान ताजेर घालूंक ना. हो निखिल आरोलकर ताजो बापूय रिटायर्ड सदानंद आरोलकर आणि ताजो कजन तनय आरोलकर जो बिलां ताजी पास करता. हो वॉटर टँकर माफिया ह्या वॉटर टँकर माफियाचेर पूर्णपणे चवकशी सरकारान करची अशा प्रकारची विनंती करता.